हे पळय जे ताणें सांगलां पळय म्हाका तेंचेर पूर्ण विश्वास आसा दर्पणकार भोमाचेर ताणें सांगलां तेंच बरोबर आसा आणि तेच निर्णय घेतला हय हय आनी हांवें परत सांगची गरज ना हांवें मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी आणि जेणी एका म्हयन्या भितर रिपोर्ट दिवप आसा ओके आनी ही आमी हें केलें. यू आर स्टील फर्म ऑन युअर स्टेटमेंट दॅट देर वॉज नो लाठी चार्ज. अरे आतां कित्याक वेन आय हॅव गिवन इन्क्वायरी हे तुम्ही काल म्हटलेलं की मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी दिली हे पळय म्हजे कडेन रिपोर्ट पुलिशेचो आसा ताच्या वयल्यान हांव कांय नासलो आय वॉज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी म्हाका सांगलो त्या प्रमाणे डिस्पर्स करपा खातीर आमी लाठी वापरल्या. पण पुलिसांनी तुमकां मिसगायड केले अशें लेट द मॅजिस्ट्रेरियल रिपोर्ट कम न्ही देर आफ्टर आय विल बी इन अ पोजिशन टू कन्क्लूड. आज जे आमी मेन जे आयिल्ले न्ही सीएमा कडेन म्हणजे काल बी गेल्ले काल आपयल्ले ताणें आमकां फक्त काल तो बिजी आसल्यामुळे फक्त 2 मिनटां उलयलो आनी म्हणालो मागीर पळोवया म्हणून आज ताणें परत आमकां आपयली 3 या म्हणून लागलो आपूण तुमी सगळें आयकून घेता आनी सगळें सांगल्या नंतर ताणें कितें म्हटलें हें सगळें आपल्याक सांगच्या पेक्षा आपूण मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी एक अपॉयंट करता मॅजिस्ट्रेट तातूंत ताका विथीन ए मंथ ताका रिपोर्ट दिवपाक लायता तुमचें जें कितें सगळें म्हणणें आसा तें तुमी ताचे कडेन मांडा त्या नंतर आपूण फुडलें कितें आसा ती कारवाई करतलो. आमी मागताले ताचे कडेन तुमी इमिजिएटली पुलिसांनी जे इलिगल जे लाठीचार्ज केल्लो आसा आमचेर विदावट मॅजिस्ट्रेट SDMची ऑर्डरी शिवाय ताचेर तूं इमिजिएट कारवाई कर सस्पेंड कर म्हणून ताणें आपूण तशें करूंक शकना पयलीं इन्क्वायरी करतलो मागीर फुडें कितें कारवाई आहा ती करतलो. ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक डिमांड आहलो that there should be an inquiry on SP, Mr. Kashyap. CM has assured them that he'll have a magistrate inquiry done within 1 month. So that should solve the purpose because that was their main demand. Then the inquiry should be done. एकूच डिमांड घेऊन गेल्ले भितर 1 महिनो लागता इन्क्वायरी एके दिसाचो इन्सिडेंट. They also have to give the report. So everything the report dita it will take 1 month. And this is done fast, within 1 month.